जानवायेन सारकें विचून काडूंक कोण जाणो कितल्याच पसंतीक विचून 2 दिसा कितले थारवे घेतात ते. आनी जेरुलाचे वयर हांव जायती चिंतीत आसा देखून म्हाका बरी खात्री आसा दिसाक 100 जावंक जाय. खाटींतले उदोंक एक पसंती, कितल्या वरांचेर तूं न्हिदोंक वेता एक पसंती, तूं कितें खाताय ती एक पसंती, तुजो वेल घेवन तूं कितें कोत्ताय ती एक पसंती, तुजी चिंतनां एक पसंती. आनी हांव जाणो आमकां थोडो वेळ लागता तें मेवोंक, कित्याक आमी अशेंच चिंता वय तूं जाणा म्हजे तकलेन आसा तें कांय करिनाचो, पूण सत्तें हें तुजी चिंतनान पसंती दाखोव येता. तुज्यान थाराय येता खंयची तूं तकलेन घुवोंक दितलो आनी खंयची तूं भायर घालतलो पळय ती. उतरां आनीक एक भाग आमी बारीक चोत्राय दवरूंक जाय, आमी कितें म्हणटात त्या विशीं. आनी जानवायेन पसंती करूंक जाय. आमच्या दुडवांचें कितें कोत्ता ती एक पसंती, तूं दुडू सुगूर करता ती एक पसंती. दोन आतां कांयच सांबाळनी तूं त्रासान पडटलोय जेन्ना तूं जाणतो जाता. आनी कारण कित्याक हांव शिकयता सारकी पसंती करूंक ती पयले सुवातेर तो एक बायबलीचो विशय. पूण दुसरें सो तूं बरी पसंती करिना जाल्यार तुजो शेवट त्रासाचो जातलो. आतां म्हाका जाय तुवें ह्या विशीं उलोवंक. जेन्ना तूं बरी पसंती करिना तुजो शेवट त्रासाचो जावंक पावता. बरें जर कोणेंच तुका शिकोवंक ना सारकी पसंती करूंक, कोटा तुज्या जिविताच्या शेवटाक तूं पावोन फाटल्यान वळोन पयशी तूं उदास जातलो. म्हजो बापूय संपलो 4 वर्सां पाटी तो 80 वर्साचो आसतना. आमी जरी ताणें क्रिस्ताक शेवलो तो मरच्या आदीं 4 वर्सां आनी त्या पासून चड खोशी जाल्ली. म्हज्यान खात्रेत सांगूं येता की म्हजो बापूय घडयेक आपलें फाटलें जिवीत नियाळ ताका उदास जावपाचें सोडून आमी कांयच नासलें. वयशी 60 वर्सां उपरांत सगळे मेलोन घडयेक 10 लोक ताच्या इंतेराक हाजीर जालो आनी तांतलीं चडशीं म्हजीं भुरगीं आसलीं, म्हजे वतीन घेतलीं. खरेंच दुखीचें जेन्ना तूं तुजें पुरें जिवीत जिवन तूं मोरतोच कोणाक तुजो उणो जायना. आनी हाचें कारण ताणें आपल्या पुऱ्या जिवितान पसंती केल्यो ज्यो सोयरीगोटीन बांदूंक नासल्यो. तो लोकांताय निश्ठूर आसलो, ताच्या बरोबर जिवंक आगोड, तो वायट, टिका मारपी आनी सजा दिवपी, तो वायट उतरां उलोय आनी ताणें ताचो किंमत फारीक केली आनी तांतल्यो एक पसंती आसली. आपल्या भावना पोरमोने तो जेतोलें जायतीच ताची चिंतनां दुस्मानाच्या हुकुमे खाल चलो, कित्याक ताच्या जिवितान देव नासलो. आनी आतां निमाण्या 4 वर्सांक हांवें म्हज्या बापायन व्हड बदलोप देखलें. पूण हांव जाणो तो म्हाका पळयतालो आनी दुखी जातालो ताणें म्हजो अपमान केलो म्हूण. हांव जाणो तो म्हजे मायेक पावतालो आनी दुखी जातालो ताणें चितले फावटी पिवून घेवन ताका मारलेली म्हूण. आनी हांव जाणो तो म्हज्या भावाचेर चिंतालो जाका आमी कोणूच चडशी पोले नात, कित्याक ताचें जिवीत खूब वायट उत्तोलें. आनी हांव जाणो म्हजो बापूय दुखी जालो. सो वेल ताच्या वांगडा ताणें सारूंक नासलो, फुटबॉल गेल ताका व्हरोंक नासलो, वायट वस्तू ताणें ताका शिकयल्यो. आनी म्हाका दिसना केदींच विसोत्तेली आपलें जिवीत नियाळून तो दुखी जालो तो की वयशी 60 वर्सां जिवन ताका फकत दुखूच उरलेलें, दूख. आनी हांव अपेक्षा दवरतां आनी मागता तें तशें तुमकां कोणाकूच घडोना जावंक. कित्याक जायती तुमी ह्या कॉन्फरन्सान वांटो घेतात आनी सोशींच तितली टॅलिव्हिजनार पळयतात. ती क्रिस्तांव तुमच्या जिवितान क्रिस्त आसा. अपेक्षा दवरून आनी मागणें करून तुका बरी पसंती करूंक पावयता. पूण सगळ्या संवसाराक मिलियन क्रिस्तांव आसात 2 दीस आजून वायट पसंती कोत्तात. तूं जाणय आमी आमच्या मेकलेपणा विशीं उलोयता आनी कसो क्रिस्त तुका सुटका दिता तो जर तूं एक क्रिस्तांव तुका सुटका दिता आनी आमी गुलामपणांतली मेकली जाल्यार हांतली मेकली तांतली मेकली. पूण तुवें समजूंक जाय की सुटका बरोबर जबाबदारी येता. तर आमकां आमची पसंती करूंक मेकलेपण आसा, पूण 2 पसंती जी आमी कोत्तात तें बी आमी ओंपतात तें. आनी 2 एक बी जें आमी ओंपता कसलें तरी आमच्या जिवितान पीक हाडटलें. ह्या सुमारांत आमी जानवाये विशीं उलोयतले. ह्या सुमारांत बायबलीन जायतेंच आसा जानवाये विशीं. आनी कितलें बरें तें जानवाय आसूंक आनी कितलें मूर्खपण तें मूर्ख जावंक. आनी जानवाय आनी म्हाका जाय तुवें उगडास धरूंक तूं बरयताय जाल्यार बरय, जर तूं रेकॉर्ड केल्ले निरोप घेताय जाल्यार तें आसतलें. पूण हांव सत मानता की जानवाय आनी ही न्हय एक नेटवलेली बायबलींतली सोजमोनी, पूण हो म्हजो
अर्थ जानवाय विशीं आनी म्हाका दिसता तो सारको की जानवाय सोदांच पसंती कोत्ता आतां करूंक जे उपरांत तुका दादोशी कोत्तेलें. हें गमलें तुमकां? जानवाय आतांच करूंक पसंती कोत्ता जे उपरांत ताका दादोशी कोत्तेलें. आमी निर्णय घेतात जे ल्हान निर्णय आसात जे घडयेक तुज्या जिवितांत कसलोच व्हड परिवर्तन हाडूंक पावचो ना. आमी ते दीसभर कोत्तात, दर दीस दर वेळार. आमी कितें जेवतलें, कसले कारोबार कोत्तेलें, आमी सुरू केल्लें तें आमी कोबार कोत्तेलें, आमचो रिकामो वेळ आसा ताचो आमी कितें कोत्तेलें, आमी व्यायाम कोत्तेलें वो दुसरे दिसा आमी वॉक्सोने दितलें. पूण उपरांत ही जिवीत बदलतात, ही जिवीत बदलतात तसलेय निर्णय येतात. म्हाका दिसता हांगा लोक आसा जे तुज्या जिवितांत एक खरो निर्णय घेवपी आसात कसले वस्तू वोशवी, आनी जेरूल जायतोच लोक जो टॅलिव्हिजनार पळयतात जांकां गरज निर्णय घेवपाची. तूं तुमच्या जिवितांत खोशी ना, तूं दादोशी ना, वस्तू चलतात ते भाशेन सारकें बरें. सगळ्याकीन वायट वस्त जी तुज्यान करूं येता ती करीत रावंक, तीच वस्त जी तूं सदांच कोत्ताय आनी अपेक्षा धरूंक आतवोच परिणाम मेलोंक. कोणीय जे आपल्या जिवितांत बदलो पळोवंक सोदतात आनी आपूण करतात ते बदलूंक गरज. बरी खबर ती तुज्यान जायत्याच वर्सांक वायट निर्णय घेवंक जातात आनी घडयेक पयल्या सुमार 20 मिनिटांक हांव उलयतली कितें जाता तें वायट निर्णय घेतोच. पूण कोणाकय निराशेन दुखी जावची गरज ना. चिंतून ओ देवा तुजें आयकल्या उपरांत म्हाका दिसता हांव खरेंच त्रासान पडलो म्हूण. बरी खबर इव्हांजेलाची ती ही, दर एक सारको निर्णय तूं घेता परिणाम उलटो करूंक पावता तुवें आदीं घेतलेल्या वायट निर्णयाचो. आतां ही बरी खबर न्हय. तर सारको निर्णय जो तूं घेता पोले, तुवें हांगा आयज आसपाचो निर्णय घेता तो तुका आदार दितलो आनी परतीतलो परिणाम तुवें आदीं घेतलेल्या वायट निर्णयाची परतीतलो. तुजें मोल देवाच्या उतरान मुदार जातलें आनी हालींच मागणें केल्लें लोकांक बरी जावंक आमी मागणें केलां लोकांक. जायत्या लोकांनी आयज राती निर्णय घेतला जेजूक घेवंक आपलो सोडवणदार म्हूण. तर आमी सगळोच वेळ निर्णय घेतात. आतां हे शिकोनेन म्हाका पयलेंच म्हणूंक जाय आनी म्हाका जाय तुमी तें उगडास करूंक आनी हांवें हें उगडास करूंक गरज. म्हाका दिसना आमी आमच्यान अपेक्षा धरूं येता सारको निर्णय घेवंक जाय आमी मातशी सकाच चलना. तर आमी उठोवलीच्या समाजान रावता आनी आमकां एकाच फाराक कितली म्हायती मेवता की आमकां संवय जाल्या फकत संवय जाल्या फकत उठोवले निर्णय घेवन आनी तांतले कांय बरें आसात. पूण कांय वस्तू आमी सवकाच चलोवंक जाय आनी एक वस्त जाचे विशीं आमी सवकाच चलोवंक जाय ती चिंतूंक थोडो वेळ आमी उलोवच्या आदीं. आमेन. आनी आयज राती हांवें एक चूक केली आनी म्हाका खरो राग आयलो कित्याक हांगा येवच्या आदीं तुमच्या वांगडा हो निरोप वांटोवंक. पूण कोणे घरा लागीं तान फोन केलें आनी म्हाका कितें सांगलें आनी कोणे सवें सारकें न्हय आसलें आनी दुसऱ्या विशीं आनी म्हाका विचारलें हांव ताचो फुडो कसो करचो आनी हांवें तांकां सांगलें कितें करूंक जाय तें. आनी उपरांत म्हज्या काळजान भितर हांव जाणो जाली तुजांनी म्हाका गरज नासली कोणाक सांगून. पूण पयलें मनीस जें म्हाका मेवलें ताका सांगूंक जाय आसलें. आनी अशें हांवें करतोच चेरूल तूं जाणय उतर तुजे लागीं उलयतलें तर हांवें तें करतोच तो आसा ग्रांत मोग खुबश्या पातकाचेर धापणें घालता. बरें म्हाका रोखडेंच गमलें हांवें तें धांपून म्हजें तोंड बंद करूंक जाय आसलें. वय हांवें करूंक ना. फकत हांवें ताचे वयर बारीक चिंतूंक नासलें देखून आनी कितें उलयतलीं हाचे वयर. हांवें अशेंच कितें म्हणलें आनी मागीर म्हाका कितें मेवलें पांच ताप. म्हणटच म्हाका 4 पावटी 5 ताप करचो पडलो जरी एकूच पावट बरो आसलो. पूण तुजो न्हय आमकां दिसता जायते पावटी केल्यार बरें दिसता कित्याक हांव हांगा येवंक तुमकां सांगोंक सारको पसंती कर म्हूण चड करून तुज्या उतरांचो. पूण म्हाका दिसता तो पासून एक बरो नमुनो जावंक पावता न्ही. सगल्यांनी देवा मुखार रावोंक जाय ह्या पसंती विशीं. आनी हांव जाणा जशी तुमी जाणात की हांव चड वेळ सारतात असल्यो नाका त्यो वस्तू करून
आनी मातशी थांबप आसूं ना चिंतूंक की आमी पवित्र आत्म्यांक अपमान केला वो एक बीम ओपलां जे वायट फळां दिवंक पावत आमच्या जिवितांत. तर 2 ग्रान म्हाका जाय तुवें पळोवंक जे जावन आसतले बुनयाद्या उलोवपाक. तूं जाणय हांव एक शिक्षक, एक बायबल शिकोवपी, देखून म्हाका आवडटा एकाच विशय वयर रावोंक कांय सेशनांक आनी तुमचे बदल वेगवेगळ्या दृश्टीन पळोवंक. आनी एक वस्त खात्रेची, जेन्ना तूं हांगाथान वेताय तूं एक सेशनांक हाजीर जा, वो सगळे 4य आनी तूं 4य आसाय जाल्यार जेन्ना तूं वेतोस तुका जेरूल थावें जातलें की तुवें आनीक चिंतूंक गरज म्हूण तुवें घेतलेल्या निर्णय वयर. आमी ह्या सुमारान शिकतेलीं आमचे निर्णय खूद घेवंक आनी दुसऱ्या लोकांक आमचे निर्णय घेवंक दिना जावंक आमकां. तर हें तुमकां जायत्यांक बरें जातलें की लोकांचेर पात येतात आनी त्रासान पडल्यात लोकांक खोशी करून. आनी आतां तूं खोशी ना कारण तूं सगळो वेल आतां दुसऱ्यांक खोशी दवरूंक जाय आनी पयलोच थारावो घेतला तूं खोशी जावपाक ना म्हूण. 2 समृत 19 तुमचे मुखार दवरता बरें. आयज सरकार आनी संवसार तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो मारता जिवीत वा मरण. आतां हाचेर नियाल कर. आमी हे ग्रांथ आयकतात पूण नियाल कर. हांव तुमचे मुखार दवरता जिवीत वा मरण, आशिर्वाद वा शिराप. तो जिवीत विंचून काडात. अशें तुमी आनी तुमची संसद जियेतेलीन जेन्ना आमी पसंती कोतात आमचे परिणाम जाता पूण आमच्या फाटल्या येतेल्या पिनकेचेरूच पासून परिणाम जाता आनी आमच्या भोंवतणी आसलेल्या पिनकेक. म्हाका कितें म्हणूंक जाय जशें देवान आमकां दिल्या भाशेन हे साबार प्रश्नाची परीक्षा घेवच्या आदीं ताणें जबाब कितें तोच सांगला. हांव तुमचे मुखार घालता ए जिवीत बी मरण. जबाबाची चावी जिवीत पसंत कर. पूण जरूय जेजू मेलो आमकां बरें जिवीत दिवच्याक ती एक खात्री न्हय. हांव परवा करिना व्हडलो भाकणार येवन गांवांत तुका कसली गोवायकी दीत जाल्यार. जर कोणूय तुका कित्याची गोवायकी दिता जर तूं सारकी न्हय आनी देवाचें आयकतात ती तुका घडपाची घडयेक अपेक्षा दितात पूण सारकोय न्हय कारण आमी देवा सांगाता वांगडी आसात. आनी दर एक पावट देव आमी वाचतात एक भास उतरान दिलेली. सदांच आसूंकूच जाय एक विरुद्ध बी जें गरज आमी वोंपोवंक जावं तें आज्ञा पालपी बी वो कितें तें जावं आमकां जाय म्हणून ह्या पुस्तकांतल्या सगळ्यो भासोन्यो आमचेर पडचो ना आनी त्यो पसंतीन येतात. म्हाका उगडास आसा एक ओस्तरीन जे म्हजे एका कॉन्फरन्स आयली आनी तिचो अपमान जालो आनी तिच्या खातीर आजुनूय तिच्या व्यक्तित्वान जायते प्रश्न आसले. ती वर्सांची वर्सां निरोप आयकताली आनी तिणें म्हटलें हांव मेजार बसलीं त्या लोकां बरोबर जांचे बरोबर हांव बसतालीं कारण आमी ती एक बँकवेट आसली. आनी तिणें म्हटलें बऱ्या नशिबान देवान म्हाका त्या मेजार हांव भोगतालीं तशेंच त्या लोकां सवें बसयल्लें आनी हांवें आयकलें ती कितें उलयतात तें. बरें तूं जाणय देवान म्हाका तें दाखयलें आनी तें म्हाका हें कर म्हूण सांगलें आनी मागीर हांवें हें केलें आनी म्हाका हो परिणाम मेळलो आनी मागीर तूं जाणय आनी कोण म्हटलो वय देवान म्हाका हें कर सांगलें आनी हें केलें आनी हो परिणाम मेळलो. आनी तिणें म्हटलें ह्या सुमारान म्हाका म्हजो प्रश्न कसलो तें थावें जालें. आतां चलतात कोण पूण आयज रात्री हांगा कितें पूण हाडात. तिणें म्हटलें म्हाका म्हजो प्रश्न कितें तें हांवें जालें. सगळें जें कितें देवान तांकां कोर म्हटलोलें ताणें म्हाकाय कोर म्हटलोलें. एकूच अंतर ताचें आनी म्हजे मदें आसलें ताणें तें केलें हांवें तें करूंक ना. कुडीक आमी थांबोन हाचे वयर थोडो नियाल करूंक जाय. रोमकारांक 5:19 एकलो मनीस देवाचे आज्ञेक घालतो रावलो ना देखून सगळीं मनशां पातकी जालीं. तशेंच एकलो मनीस देवाचे खुशेक घालतो रावून सगळीं मनशां देवाक मानवलेलीं जातलीं. आतां तेंच मातशें दुसरे भाशेन वाचूय. एकल्या मनशाच्या वायट पसंतीक लागून जायतीं जाणां पातकी जालीं. तशेंच एका मनशाच्या बऱ्या पसंतीक लागून जायतींच मनशां देवाक मानवलेलीं जातलीं. तूं जाणय
तुझा न्हय जर खूब वेळ देवाची सेवा करताय तर गोडयेक आनी कोणे क्रिस्ताक आपणायला तुजे गोवायकेक लागोन. कारण तुवें उतरान उलोयल्यान वो एक वागप जें ताणें पळयलां, वो एक भितर एक बदलप पळयलां आनी ताका आमंत्रण दिलां तुजे बरोबर इगोर्जे वचोंक. वो तुवें तांकां म्हज्या प्रोग्रामा बद्दल सांगलां, वो दुसऱ्या प्रोग्रामा बद्दल, आनी तांकां सग मेवला क्रिस्ताक आपणावंक. बरें, जर तुवें सारकी पसंती करूंक नासली क्रिस्ताची सेवा करूंक जाल्यार तुज्यान तांचेर कसलोच बरो परिणाम घालूंक जायनासलो. म्हज्या शापायन वायट पसंती केली आनी ताचो परिणाम म्हज्या बापायचेर पडलो आनी मागीर म्हज्या बापायची वायट पसंती म्हजेर परिणाम पडलो. आनी देवाक आर्गां हांव सुमार 30 वर्सांची आसतना हांव शेकी भितर सरली जोडूंक एक गंभीर सोयरीगत देवा थाय. त्या आदी हांव क्रिस्तांव आसली, पूण हांव फकत इगोर्जे वचपाची क्रिस्तांव आसली. हांव खरेंच बरी पसंती करिनासली. हांव एक आयकपी आसली, नो एक करपी. आनी हांवें थोड्यो वस्तू सारक्यो केल्यो. हांवें सगळें वायट करूंक ना. म्हज्या जिवितान कांय फल आसलें. पूण हांव अजुनूय सजमोंक ना. आयज राती तुमकां कितें सांगूंक सोदता तें की दर एक निर्णय तूं तें बी जें वोमताय आनी सगळ्यो देवाच्यो बासण्यो अश्योच आमचेर पडच्यो नात. त्यो येतल्यो कित्याक आमी पसंती कोत्तात. जे देव आमकां कर म्हूण सांगता त्यो आमकां आमच्या बऱ्याक न्हय तसलें कांयच कर म्हूण सांगना. आनी हांव तुमकां आतां कांय जाणांक वळखता घडये देव कांय वस्तूची तुजे वती फुडो करता जे तुमकां सजमोंक हांव गोड लागता. तो घडयेक तुमकां कोणा सवें बरो लाव म्हणटा जो एक मामुली मनीस आनी तूं फकत चिंताय तें सारकें न्हय म्हूण तें सारकें न्हय. पूण तूं पळय, जर तुवें केल्यार जें देव तुका कर म्हणटा तें तूं एक बरो मनीस. आनी जर तूं तुजें काळीज क्रोध आनी नाकाने बसशी तर तें देवाचे नदरेन तर खाला उडयतलें. तुका तुज्या जिवितान आपल्यापणाचो आनंद मेळचो ना. तें पवित्र आत्म्याक दुखी कोत्तलें. तुंय दुखी जातलो कित्याक पवित्र आत्मा तुज्या भितर आसा आनी तो दुखी आसा. तुज्या मागण्याक जाबाब मेलोंक आगोड न्हय तर अशक्य जातलें. कारण बायबल म्हणटा जर तूं दुसऱ्यांक बक्षिना तर हांव तुका बक्षिचो ना. पूण वर तो संवसार पिसो आनी तोय न्हय फकत इगोर्जे भायर. जायतींच क्रिस्तांव लोक राग आनी क्रोध आनी नाकांनी भरल्यात. आनी ज्या लोकां वांगडा ती इगोर्जे वेतात तांचे सवय ती रागार आसात. आनी ती एक पसंती. पूण म्हाका दिसता पूण तें पळय देखूनच देव आमकां पसंती मेकलेपण दिता. पसंती म्हणटा म्हाका दिसता तशें म्हाका जिवंक गरज ना. आनी पसंती म्हणटा हांव चिंता तशें म्हाका जिवंक गरज ना. आनी पसंती म्हणटा तूं चिंताय तशें म्हाका जिवंक गरज ना. वय तें बरें आसा. आनी म्हाका दिसता तुमी कांय जाणांनी निर्णय घेवंक गरज आसा. म्हाका दिसता तूं कांय जाणांनी निर्णय घेवंक जाय. तुमकां आदार मेलोन तुमी आदी केला निर्णय बदलूंक. आनी एक बरी आमेन ह्या वेळार कांयच वायट करची ना. म्हाका दुखी जावंक बरें लागना. हांव निराशी, म्हजी चूक जाली, हांवें कितें केलां ताचे वयर दुखी जावंक आनी हांव नकलो कशें पोत्तून वचोन तें निटायर हाडूंक. केन्ना पूण तुवें कितें म्हटलां आनी मागीर तुका दिसलें म्हणोंक नासलें तर बरें जावपाचें वो कितें केलां आनी म्हजे लागीं एक बरो नमुनो आसा. केन्ना तरी तुका अशें दिसलां की तुवें कोणाक पूण सोयोग मेळलो तेन्ना कितें म्हणूंक जाय आसलें आनी उपरांत चड उशीर जाली तुज्यान म्हणूंक जावंक ना. सांबाळूंक जालें तेन्ना दुडू सांबाळलें तर आनी घडीक तुज्यान तें पातलें मोतोर दुडू दिवन घेतलेलें आनी न्हय एक व्हड रीण काडून. वय तुवें बिलकूल करूंक ना. जायत घडयेक मोतोराचें रीण भरलें आनी देव तुका सांगता बरें आतां तूं तें रीण फारीक कोत्तलो. तें दुडू घे आनी तें सांबाळूंक सुरू कर. फुडले पावटी तुका मोटर घेवंक जाय तेन्ना तुज्यान कॅश फारीक करूं येता. वो सगळेच एकाच फारान कॅश फारीक करून मुखार फारीक करूंक पडचें ना. आमी तशें करिना. आतां तें तुका इफानान पाठवलेलें ना. पूण तुका दुखी करचें ना. जेन्ना तूं $600, $700, 5, 6, 7 वर्सां मोटराचें भरीत आसा. आतां तुका जाय जाल्यार तुज्यान दुकान जेवं येता. तुमी थोडीं जाणां अशींच पळयतात. कोण जाणो कोणा लागीं उलयता ती. तूं जाणय तुका जाय तर तुज्यान दुकान जेवं येता. पूण तुका गरजशी ना. ओदीक बरें सारको निर्णय घेत जाल्यार उपरांत दुखी जावचे बदलेक. कोणें पूण म्हणटलो आसा वय इतलीं वर्सां व्यायाम करूंक दुखी जाला म्हूण. तूं म्हणटलें जेन्ना एक दीस तुका चारशान पळयता आनी सगळें हांगा वयर आसलें तें खाला वेतोस.
आनी म्हाका तुका सांगो दी जेन्ना ते वेता ते नेटान वेता. आतां तूं अशें म्हणटा हांव नकलो म्हाका कितें जालां तें. आयज राती तुका देव मेळलो तेन्ना हांवें तुका सांगलेलें आमी ताचो 70 वर्सांची बर्थडे पार्टी मानयली कांय दीस पार्टी. आनी लोक आमकां फोटकेरी अशें म्हणूंक पावलो जेन्ना हांव सांगतोच की ताची पिराय कितली. तो कितलो बुरको एक मिनट हांवें जाणटो म्हणूंक फावना. जेन्ना हांव लोकांक ताची पिराय सांगता तें अशें लागलें. आनी 50 वर्सां जाल्लीं सोच सांग तो व्यायाम करीत आसा. बाबा हांवें तशें केल्लें तर कितें बरें जावपाचें. बरें आतां तूं कित्याक करिना जें तूं उपरांत केल्लें तर बरें जावपाचें म्हणटाय तें. हांवें इतलें सगळं जेवंक फावो नासलें बरें पूण आतां चड उशीत जालो तें तुज्या पोटान आसा आनी तूं सांबोल. म्हज्या भुरग्यां सांगाता ती ल्हान आसली तेन्ना ओदीक वेळ जालो तो बरें जावपाचें. आतां म्हाका दिसना तांचे बरोबर सोयरीगत आसा म्हूण आनी मुखार 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 आनी मुखार. आतां पळय जर ह्या वस्तू विशीं हांव आयज रात्री प्रवाचन करता तातूंत तूं सुरू कोत्ताय चिंतूंक सगल्यो वायट पसंती केल्यात त्यो हे तुका सोजा दिवंक न्हय. हें फकत आमकां गमोवंक की आमी हें करीत रावूंक फावो ना. आयज राती हांगासर आनी हे कॉन्फरन्स कॅनडाक तुमकां दर एकाक जी हो प्रोग्राम पळयतात कोडेक तुमी जायतीं जाणां तो सकाळीं पळयतात. वो जाण येता एक बदलपाचो वेळ तुका जेन्ना तूं म्हणटाय वेळ जालो हांवें वाडूंक जबाबदारी घेवंक आनी पसंती सुरू करूंक जे उपरांत कशी आसतली केल्ल्यो म्हूण. फाल्यां नासलेल्या परी जिये नाका कित्याक फाल्यां सोदांच येता. म्हज्यान तुमकां कितें सांगूं देव आनी कोत्तात ते सगळे पळयता. तुमी पासून वयर थंय आसात ते आनी तुमी घरांतल्यान पळयतात ते तुमच्या सोफार्थान चिंतून कोण नकलो तूं थंय आसा म्हूण. आमी जाणो तूं थंय आसा. थोडी सुमारा पाटी एका दादल्यान आमच्या स्टुडियोन आपली गोवायकी दिली तातूंत हांव तोटाकली. ताणें म्हटलें हांव देवा खातीर जे नासलो हांव ड्रग्स वोडी आनी पियेत आनी तसलें सगलें. आनी ताणें म्हटलें एक दीस हांव वॉल्तेरार बियर घेवन सुसेगाद आसलो आनी ताणें म्हटलें तुवें म्हाका टीव्हींतल्यान पळयलें म्हजे मायन टीव्ही ऑन घातली तुवें म्हटलें तूं त्या वॉल्तेरार सुसेगाद बस बियर पिवन. ताणें म्हटलें हांव काल सांतान भियेलो हांव साल्वार जालो. तूं जाणो इतलें अजापाचें म्हाका चिंतूक आमी हें कॉन्फरन्स हांगा कोत्तात म्हूण पूण लोक हें पळयतलो उणेंच सुमार 40 वेगवेगळ्या भासांनी जायत्या 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 भागांनी संवसाराच्या. आनी तुज्यान चिंतू येता तूं जाणय फकत एक ल्हान वस्त जशी सुरू करूंक बऱ्यो पसंती करूंक तुज्या जिवितान कितलें सोगोट बदलप करूं येता तें म्हणजे जेन्ना देवान म्हटलें हांव तुज्या मुखार दवरता जिवीत आनी मरत तो जिवीत विचून काड तुमी आनी तुजे सोसोत जियोच्याक. आनी ताणें म्हणोंक ना स्वास ताणें म्हटलें जिवीत. ताणें देव जाणो तसल्या जिविताची खबर केल्ली. कित्याक जे निर्णय आमी घेतात दर एक निर्णय जे आमी घेतात आमच्या भुरग्याचेर परिणाम पडटा. म्हज्या शापायचे निर्णय म्हज्या बापायचेर परिणाम हाडलो. म्हज्या बापायच्या निर्णयन म्हजेर खंयसर पूण मोदेंच म्हज्या जिवितांतल्या सगळ्या गोंडोलांत हांवें सारकी पसंती करूंक सुरू केलें. आनी आयज म्हज्या भुरग्यांक ओदीक बरें जिवीत मेवलां आनी तांचे पिरायेचे आसली ताचे कीन आनी ताची भुरगीं ताचे कीन ओदीक मुखार पावल्यान. कित्याक आतां तुमी जाणूय फकत 7, 8, 9, 10 वर्सांची ती सगळे जाणो जिवीतभर ती संडे इस्कॉलान वचोंक जे हांव नकळो आसलें हांव 50 वर्सांची आसली तेन्ना. तर दर पसंती तूं करता तुजो निर्णय आयज हांगा आसून तुज्या कुटुंबार परिणाम हाडटलो. तुमी कोण टीव्हीचेर उतर आयकतात म्हणजे हे थीरपण घेतात हाचो तुज्या कुटुंबाचेर परिणाम हाडटलो. आमी सगळो वेळ पळयतात तातूंत लोकांचें जिवीत बदललेलें. बरें देवाची जानवाय सगळ्या परस किमतीवंत आनी म्हत्वाची जी आमच्या जिवितान प्राप्त करूं येता. आनी बायबल म्हणटा जानवाय प्राप्त कर. मुन्यो 8:11 म्हणटा जानवाय तिका परस ओदीक मोलादीक आनी तिचे परस अशक्य सारकें कांयच वर्तें ना. आनी जर आमी देवाची जानवाय मागीत आमच्या 2 दिसाचे पसंती करूंक आमी उपरांत दुकान जिवची नात.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.